नाफ्ता शीप फाटले 48 दीस जाले दोना पावल मुंगरून उरिल्ली। ह्या खातीर लोकांच्या मनान वेगवेगळ्या तरेचो भंय निर्माण जाल्लो। मात सुदैवान कांय विपरीत घडूंक ना। ही बोट परत एमपीटीत हालयल्या आनी हाची जबाबदारी डीजी शिपिंगान घेतल्या। मात ह्यान फुडें अशा तरेचे कसलेय वेसल जर गोंयांत हाडपाचें आसत तर ते कॅप्टन ऑफ पोर्टाक एमपीटीन कळीत करप म्हत्वाचें आसा म्हण ह्या वेळार मंत्री लोबो उलयला। आरडेक्स गोवा खातीर म्हापशेच्यान गौतम शिरोडकार। ऑपोजिट काबो दोना पावलाचे वयर जी शिप रॅक जाल्ली, स्पेशली ह्यू एंड क्राय इन गोवा, that naphtha laden ship which came in without the engine functioning, आणि ती हाडून एमपीटीन डॉक झाली। एमपीटीन व्हरून ती 2 महिन्यांनी इन द अरेबियन सी व्हरून दवरली। 48 days had passed and Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant म्हाका दिसता खूप टेन्शनान आसलो ह्या शिपाच्या खातीर। and finally we were very happy that DG Shipping took the whole burden on them आणि स्टेट गव्हर्नमेंटाक सांगले की आम्ही हे शिप काडटले। इट वॉज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट केम इन एमपीटी, वी केप्ट इट आउट, सो वी विल रिमूव इट। and yesterday night finally the ship was removed। म्हाका दिसता की गोंयचो लोकूय आयज तांकां रिलीफ मेळ्ळो आहा, बिकॉज कितें जो तर अनटुवर्ड इन्सिडंट जाल्लो, नाफ्ता जो तर लीक जाल्ले सियान, जाल्यार मातशें मोठें गोंयच्या इकॉलॉजीक, गोंयच्या नेचराक, एनवायरमेंटाक त्रास जावपाचे। जेन्ना डीजी शिपिंग तांकां क्लियरन्स दिता फॉर अ शिप टू कम इन एमपीटी, and MPT requests DG Shipping to that this ship should be allowed, भितर शिप कितें घेवन येता हें इम्पॉर्टंट आसता। वो म्हाका दिसता येदो व्हडलो डिजास्टर जावपाचो गोंयान, जे स्टॉर्म येयल्ले तेन्ना जो तर ही शिप जो तर क्रॅक जावन फुटलेली और बुडलेली जाल्यार म्हाका दिसता गोंयान व्हडलो डिजास्टर जावपाचो। आनी म्हाका दिसता हेची कॉग्निझन्स आमी घेवपाक जाय। आनी वी विल रायट टू डीजी शिपिंग एंड एमपीटी, स्टेट गव्हर्नमेंट एज अ चीफ मिनिस्टर ऑल्सो आय विल रिक्वेस्ट सीएम टू रायट की आमचे परवानगी शिवाय तुम्ही हे शिप सोडल्यो हाडचे न्हू। नॉर्मल शिप्स येता, पॅसेंजर घेवन येता, तेंचे जे रेग्युलर कार्गो येता फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट वा आउटसाइड द कंट्री, ते घेवन येवंक जाता। बट ऑल्ले डेंजरस कार्गो जे नाफ्ता व आनी कसले प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम रिलेटेड प्रोडक्ट्स विच नेवर कम टू एमपीटी, केन्नाच ह्या पयलीं एमपीटीन येवंक ना। असले जो तर कार्गो एमपीटीन येता जाल्यार स्टेट गव्हर्नमेंटाचे परमिशन घेवपाक व्हेरी इम्पॉर्टंट।